जुआंचे सुवार्तेची शिकवणे बरीत बास एकामेका विरोध अर्थाच्या शब्दांच्या वापरांत आज काय नवे साव दिसून येता. आज हे शब्द असे आसात, वयर तावन आयिल्लो आनी भुमी तावन उपजल्लो, सर्गीसो आनी भुमीसो, सासनाचें जिवीत आनी देवाचो क्रोध. असल्या शब्दांच्या वापरान जुआंचे सुवार्तेंत स्नानीक जुआंव जेजू विशान साक्ष दिता वा आपल्या शिसांक जेजूची वळख करून दिता. वयर तावन येतेल्याचें वर्तेपण स्नानीक जुआंव दामून सांगलें. स्नानीक जुआंव सांगता तशें वयर तावन आयिल्लो जेजू देवान धाडलोलो. देवान धाडलोलो देखून तूं देवाचींच उतरां उलयता. देखूनच तो सर्वश्रेष्ठ. सर्गीन तावन तो आयला देखून देवाची वळख जेजूक संपूर्ण तरान आसा. देखून तो बापाक मोगासो देखून जेजू कितें उलयता त्या सर्वाक सर्वाधिक मोल आसा. ताचें उतर वा साक्ष मानून घेतलो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता म्हणटा सुवार्ता. हेर उतरांनी सांगचें तर एकल्याचें वर्तेपण ताका सत मानलेल्यांत आनी स्विकार करच्यांत आटापूण आसा. सासनीक जिवीत देखच्याक देवान धाडलेल्याक देवाच्या पुताक सत मानची आनी सासनीक जिवीत जोडची गरज सुवार्तेकारान चड वत्तू दिवन सांगल्या. थोड्यांकपुणी कित्याक सुवार्तेन परत आनी परत ही सासनीक जिविताची एकच गजाल जुआंवन सांगल्या, वा कित्याक हर एका पाठांत जेजूक सत मानून सासनीक जिवीत जोडचे विशय सांगला म्हणून अजाप बगूंक पुरो. हेर थोड्यांक आयकल्लेंच आयकून काना मनांत अजीर्ण जाल्यारी अजाप ना. सुवार्तेकारान विविध रितींनी गुंडावन एकेच गजाली विशीं सांगचें सोदून काडच्यांत उगडापणाचो आनी सुवार्तेचो शेवटूच जारी जाता.